तर वतून वसया माकुची 11-20 वड 14. ओके, ऐका. आणि ताणे अंजिराच्या झाडाक म्हणलें, ह्या फुडें केन्नाच तुजें फळ कोणूच खावंक पावना जावं. आनी तो अशें उलयता ताच्या शिसांनी तें आयकलें. जेजून कितें केलें त्या अंजिराच्या झाडाक? अंजिराच्या झाडाक शिराप घातलें. आनी त्या अंजिराच्या झाडाक शिराप घालीत जाल्यार कोण शिराप कोण घालीत जाल्यार कितें जातलें? पड्डो 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 हें जालें. आनी मागीर आमी म्हणटा, इतले मावळे केले, इतले नॉयना केली, इतले पयशे दिले, इतले मिसां दिली त्या वतम्या पासत, कांयच बदलो जावना. कित्याक आमी कोत्ता एक आनी मागणे करता दुसरें. होय की ना? होय की ना? So it is important for us be careful with our words. आनी आमी आयकलां की आमच्या उतरांनी पावर आसा. बरें, त्याच्या उपरांत आमी पोट्राई वोड वचया. कित्याक हें आतां जेजू देव मंदिरान वता हें सगळें आतां 20वी वोड वचया. 20वी वोड अंजिराच्या झाडाची शिकवण. ओके, हांव कित्याक अंजिराच्या झाडाची शिकवण सांगता? हें जें 14वी वोड तें 19 वोड आमी वाचत जाल्यार कितें जाता? जेजू बेतानीथान जेरुसलेमाक येता. आनी जेन्ना जेरुसलेम वता तो वाटेर ताका भूक लागता. तो अंजिराच्या झाडाक शिराप घालता. तो जेरुसलेमाक वता, त्या देव मंदिरान वता, सगळ्यांक धांवडायता. कित्याक ते लोक थंयसर कितें विकतात. आनी आतां सगळ्यांक धांवडावन ते सगळें साफ करून तो आतां दुसऱ्या दिसा पोत्तून येता. खिचोता जेरुसलेमांतल्यान बेतनी गांवांत पोत्तून येता. आनी त्या वाटेर वेताना ताणें झाड पळयलें अंजिराचें. त्या अंजिराच्या झाडाक शिराप घातलें आनी तो गेलो. आतां दुसऱ्या दिसा आतां पळया, दुसऱ्या सकाळीं आतां आमी वाचूया. कमान सिस्टर बरी वाच. दुसऱ्या सकाळीं तेवशिल्यान वेताना तें अंजिराचें झाड पाला थावन सुकलेलें ताणें देखलें. कितें? दुसऱ्या सकाळीं तेवशिल्यान वेताना तें अंजिराचें झाड पालान थावन सुकलेलें ताणें देखलें. काल कितें जालें झाडाच्या झाडाक? फकत बरी पानां आसलीं. काल तें झाड बरें पानां आसलें, बरें आसलें झाड, कांयच जावंक नासलें, फकत फळ दिनासलें. ताका पानां आसलीं बरे भाशेन. तें आपल्या सोरोल्डाराक म्हणटा, केलो मरे लाडू, केलो मरे तुका? जेजूक लाडू केलो मरे? तें अंजिराचें झाड म्हणटा कितें? जेजू म्हणटा लाडू केलो मरे तुका? हांवें फटयलो मरे तुका? तुवें म्हाका फटयलें, हांव सर्वंट, तूं म्हाका फटयतलो, हांव तुका ह्या वेळार शिराप घालतां. दुसऱ्या दिसा तें झाड, ज्या झाडाक पानां आसलीं, तें झाड आतां सुकलेलें ताणें देखलें. 24 hours 24 वरान केन्ना झाड सुकलेलें आसता? आयकात बरे भाशेन. जेन्ना ह्या म्हज्या तोंडांतल्यान हांव कोणाचें शिरापतना वायट उलयता, वाडटा हें कसलोच तो, कसलीच मनीस, कसलीच बायल ती, जेन्ना हांव म्हणटा त्याच वेळार म्हज्या उतरा वरवीं जें हांव म्हणटा तेंच जाता. म्हाका दिसना, कित्याक जें हांव म्हणटा तें सगळें ठाण कुसता आनी ताका वेळ लागता तें कुसोन वयर येवपाक. जेन्ना जेजून त्या झाडाक शिराप घातलें त्याच वेळार तें झाड पांवांतल्यान मरोन गेलें. आयकता तूं? It died from the root that very moment when Jesus cursed the fig tree. But nobody could see it at that moment because it died from the root. And from that moment, by the time they came the next morning, ते आख्खें झाड सुकलेलें आसलें. म्हणजे हांव कितें म्हणटा, जेन्ना जेजूक त्या झाडाक ताणें शिराप घातलें त्याच वेळार तें झाड पांवांतल्यान मरोन गेलें. पूण तें दिसपाक आमकां दोळ्यांनी दिसपाक ताका फकत सकाळीं दिसलें. कित्याक आतां सकलथान तें वयर मरोन गेलें. कित्याक आतां ताका सकलथान जमनींतल्यान ताका हें मेळना. कितें म्हणटात तें
तर कितें मेळना सिस्टर तूं हांगा तुका म्हाका दिसता गरमी लागता तूं हांगा फॅन हांगा बस तूं म्हाका दिसता तिका मातशी गरमी लागता ये तूं बस हांगा बस तुका खूब कालोर जाला म्हणटच जेन्ना जेन्ना त्या झाडाक जेजून शिराक घातलें त्या वेळार तें झाड भायल्यान सुकून मरोंक ना भायल्यान पूण सकयल्यान तें पावांत मेलें पूण कोणाक तें आपल्या दोळ्यांनी दिसूंक ना आयकतात तुमी तेच भाशेन आयकात बरे भाशेन तेच भाशेन जेन्ना आमी वायट उतरां उलयता आमी कोणाची शिराक घालता आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या जिविताचेर आमच्या काजाराच्या जिवितांत आमच्या घोवाचेर आमच्या बायलेचेर आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या पयशांचेर आमच्या वावराचेर आमी शिराक घालता जें आमकां दिसता तें आमी उलयता त्याच वेळार तें पावान मरण जाता आमी आतां थोड्या दिसांनी पळयतले सगळें उलयता सुकलां आनी जें आमी उलयता तेंच मरण जाता तुमी देखून भाव भयणो आयज आमची शिकवण आतां कमी जाता हें फकत इंट्रोडक्शन जालें आतां जेन्ना आमी उलयता वायट उलयता आनी आमच्या जिवितांत सगळें मरण गेलां सगळें सुकलां आतां ताका जीव मेळूंक जाय जाल्यार आतां आमकां सुजमणी मेळोंक जाय भावार्थाच्या आतां आमी शिकपाची हें सगळें आजून पासून आमी शिकतले फकत इंट्रोडक्शन आजून पासून कमी जा शिकवणाची कमी शिकवण जावंक ना आतां हें फकत इंट्रोडक्शन जालें आयकतात तुमी Did you all understand? This was only introduction and just introduction to the law of faith. आता आमी शिकवण करतले भावार्थाचो कायदो आमी यूज करूंक जाय आमकां ताचो फायदो मेळोंक जाय तो आमच्या जिवितांत कसलें जालां कसलें आतां सगळें सुकलां सगळें बावलां आमी उतरांनी आमकां केन्नाच उतराची सजमणी आतां तुका उतराची सजमणी मेळोंक ना म्हणून जाणो की आतां समजा तुज्या ल्हान भुरग्याक नको की ल्हान भुरगें की आतां वयता समजा हांगा तुजें ल्हान भुरगें 2 वर्साचें तें हांगा पावत जाल्यार ताका त्या भुरग्याक जाणो की तें आतां सकयल पडटा तें सगळें सोंवतलें म्हणून भुरगें नको पूण नको म्हणून तें सोंवचें ना सोंवतलें कित्याक तें नको तेच भाशेन जेन्ना आमी देवाचें उपरांत नको तेन्ना नको म्हणून आमी पडचें ना देखून गरज आमकां कितें देवाच्या पुत्राची सजमणी कितले फाटी आमी नको आमी मानून करता पूण आमी पडटा कित्याक आमकां उतराची सजमणी मेळना आमी फकत धर्म करता आमी देवडी ओली रिलीजन हें मागणें तें पूण आमी केन्नाच नको त्या उतराची आमकां सजमणी मेळना आयज आमकां त्या उतराची सजमणी मेळ्ळा हो भावार्थाचो कायदो कसो सजून आमकां ह्या वेळार आमच्या जिवितांत फायदो मेळटलो तो आमी आतां वाचूया फुडें दुसऱ्या सकाळी तेवशिल्यान वेताना ताणें अंजिराचें झाड पाळलां थान सुकलेलें ताणें देखलें कोणें देखलें जेजून आनी आपल्या बाकीच्या शिशाक आनी तेचे पयलीं आमी पळयलें की जेन्ना जेजून त्या झाडाक शिराक घातलें आपल्या शिसांनी तें आयकल्लें पळोवया पाटी बसया ओके आनी तो अशें उलयता तांच्या शिसांनी तें आयकल्लें वाच 14 वोट परतून वाचया सिस्टर स्क्रीनाचेर पळय वाच स्क्रीनाचेर 14 वोट आनी ताणें अंजिराच्या झाडाक म्हणलें या फुडें केन्नाच तुजें फळ कोणूच खावंक पावूंक जाय पावना जावं आनी तो अशें उलयतना ताच्या शिसांनी तें आयकलें आनी तो अशें उलयता त्या झाडाक त्या अंजिराच्या झाडाक शिराक घालता ताच्या शिसांनी तें म्हणजे ताणें फकत आपणाकूच म्हणूना लो म्हणूना तूं अंजिराच्या तुजें कोण फळ आयकलो ना ताजे शीस ताचे बरोबर हात वय दिना ताणें आयकल्लें आतां फुडें वचया परतून वचया 20 दुसऱ्या सकाळी तेवशिल्यान वेताना तें अंजिराचें झाड पाळलां थान सुकलेलें ताणें देखलें आतां आयकात वाचात 21 बोर्डीन कितें म्हणटा कितें जाता सिस्टर वाच पेद्रून उगडास करून जेजूक म्हळें पेद्रून उगडास करून किचो उगडास शिरापलो त्याच्या पयल्या दिसा जेजून कितें म्हणलेलें
अंजिराचे झाड तुजें कोण फळ खावचो ना. उगडास दवरलो पेद्रून की जेजून कितें म्हणलेलें तें. पेद्रून उगडास करून जेजूक म्हणलें, पळय राबी म्हणजे गुरुजी, तुवें शिरापलेलें अंजिराचें झाड सुकून गेलें. कितें म्हणलें पेद्रून? कितें म्हणलें पेद्रून? पेद्रून कितें म्हणलें? तूं ये हांगा, तूं हांगा मातशी फुडें. म्हाका दिसता तूं मातशी खंयच्या दुसऱ्या हांगा आहाय. आयकोताय तूं? अजून पासून कितें आमी म्हणलां तें सोजमली तूं? व्हेरी गूड. पळय, पेद्रून उगडास करून जेजूक म्हणलें. कितें म्हणलें? किचो उगडास धरून जेजून शिरापलेल्या झाडाक कितें म्हणलेलें? की तुजें फळ कोणूच खावचो ना. आयकात बरे भाशेन. तो कितें म्हणटा? पळय राबी, तुवें शिरापलेलें अंजिराचें झाड सुकून गेलें. तो कितें जेजू सांगतालो? अरे जेजू, तुवें कालच्या अंजिराच्या झाडाक शिराप घाली न्हय? पळय जालें तें. आयज जेन्ना आमी मागणें करता, आमचो जीव बसला, तो बरो बसला, तो कधी बसला, तो न्हिदला. देखून आमकां कितें करूंक जाय? आमी मागणें करूंक जाय आनी ताका सांगूंक जाय, तूं कितें न्हिदलाय रे? तूं नोबय आमचे वचले ना, बोव करता, बायल वय करता, भुरगीं वय करतात, हें काम जालां, अशें जालां, तो हय म्हणटा, शेजारी म्हणटा. ताका ताचो कंप्युटर मातसो डील जाला मातसो. फॉल्टी जाला. ताका आमी मातशें ताचो कंप्युटर अपडेट करूंक जाय. सायबा कितें करताय रे तूं नकळो असले त्रास जाता म्हाका म्हणून, तूं नकळो अहें जाता म्हणून. आमी आमचे मागणें करूंक जाय. आनी आमचे मागणें कसले जाता? आर्गां दिवपाचें ओ फकत देवाक रिपोर्ट दिवपाचो? पेद्रू कितें करता? रिपोर्ट दिता जेजू. पळय, पेद्रून उगडास करून जेजूक म्हणलें, पळय राबी म्हणजे गुरुजी, तुवें शिरापलेलें अंजिराचें झाड सुकून गेलें. म्हणजे जेजू नको. जेजून शिरापला. तो जाणो कितें जालें तें. आमचो पेद्रू कितें सांगता? जेजूक सांगूंक जाय ताणें. जेजू आतां जाणा, जेजून ताका शिराप घातलें, जालें तेंचें फेस्त जालें म्हणून तो जाणो. पूण आतां पेद्रू कितें म्हणटा? जेजू त्या झाडाक शिराप लायले जालें. कितले फाटी आमी जेजू कडेन वता आनी जेजूक आमी सगळी खबर जेजू पळय त्या भुवान कितें केलें म्हाका तें, आनी पळय त्या शेजाऱ्यान कितें म्हणलां म्हाका, आनी जेजू तें आतां म्हजें सगळें हांगा गेलें कितें त्रास जाता आनी हें जालां आनी तें जालां. आमी आमच्या देवाचो कंप्युटर मातसो अपडेट करता, कित्याक तुजो कंप्युटर मातसो डील जाला आनी हें जावन आसा आमचें मागणें. हाका मागणें म्हणटा ना. कितें म्हणटा ताका? आमी फकत गुणगुणटा. Complaining and murmuring. We are only complaining and murmuring to one another and to God. The Father, पुत्रा पुत्र. आमी जेन्ना उलयता तेन्ना कितें उलयता? बरे वस्तू उलयता, फकत देवाक हाचो रिपोर्ट ताचो रिपोर्ट. कित्याक तो कांयच नको. ताका आख्खो संवसार पडला ताच्या माथ्यार आनी आमकां हांगा तो रिपोर्ट दिवंक जाय ताका देवाक. आमकां आमचो पूत, आमची धूव, आमची सासूमाय, सासूपाय, सून कितें करता तें आमी तो रिपोर्ट देवाक दिवंक जाय. कित्याक ताचो कंप्युटर जाला डील. देखून आमी ताका सांगूंक जाय. आनी हें आमचें पेद्रू कितें सांगता? पेद्रू उगडास करता की जेजून कितें सांगलां तें. आनी आमी आयज कितें करता? आमी मागणें करता वो आमी फकत देवाक रिपोर्ट दिता. तो कांय नको. ताका कांयच पडना आमचें. तो फकत बसला आनी म्हणटा पळय रे कितें सांगता तें. ताका बरें दिसता. ही सगळ्यांनी धांवतात, ही सगळीं धांवतात, ताका बरें दिसता. ताणें आपलो जीव दिलो खंयसर वचून आमच्या मोगा पासून आनी ताका बरें दिसता. आनी आमी जर वेता आनी आमी गुणगुणटा देवा कडेन. आमी एकामेकाक आमी गुणगुणटा, देवाक गुणगुणटा आनी आमी ताका म्हणटा मागणें. हें मागणें न्हय, हें फकत गुणगुणमाचें काम. हय की ना? वी आर स्पीकिंग द फॅक्ट्स.
we are not speaking the truth according to God's word. We are only speaking the facts. And when you speak the facts, काय जातले कित्याक ते आमी म्हणटा तेच घडटा. पण आमची उतरां जेन्ना आमी बदलता देवाच्या उतरा प्रमाणे तेन्ना आमचे सगळ्यांचे मरण गेलां सुकलां. ताका आतां नवें जिवीत मेळटा. आतां आमी शिकतले कशें आमकां हो भावार्थाचो कायदो आमकां फायदो जातलो. 22वी ओळ जेजून जाप दिली कोणाक जाप दिली? पेद्रू. जेजून जाप दिली देवाचेर बावार दवरात. तो कितें म्हणटा? देवाचेर बावार दवरात. हाचो अर्थ कितें? देवाचेर बावार दवरात म्हणजे कितें? Have faith in God. What is the meaning of have faith in God? देवाचेर बावार दवरात हाचो अर्थ कितें? जेन्ना जेजून त्या अंजिराच्या झाडाक शिराप घातलें, अंजिराचें झाड मेलें, जेजू म्हणटा म्हज्या उतराचेर बावार दवर. जेन्ना हांव तुका सांगता की तूं कितें उलयता तें घडटलें, तेन्ना तूं जाणय की तुज्या उतराचेर पावर आहा म्हणून. कित्याक हांवें तुका म्हज्या सारको देवा सारको रचला. वय की ना? तर म्हाका म्हजी मिलाक फावो जावंक जाय जाल्यार, म्हाका जिवितांत जें देवान म्हाका बरें घडलां म्हाका फावो जावंक जाय जाल्यार हांव जें कोण भायर तो दुसरो करता तें हांवें पळोवंक जाय आनी तें उलोवंक जाय. हांवें फकत देवाचें उतर म्हणून जाय. कितें करूंक जाय? देवाचें उतर. I need to speak God's word. I don't need to speak the facts. Because म्हाका कोण म्हणलें जाल्यार म्हाका मोडेन दिसता तो मेला. वय म्हाका दिसता म्हज्या दोळ्यांनी तें मेला म्हणून. पूण देवाचें उतर म्हणटा तो जिवो आहा. जो मरतलो तो सदांच जिवो आसतलो. Whoever dies will live and whoever lives will never die. सांगलां ताणें. म्हणटच म्हाज्या सिट्युएशनाक पळय मेलेलें सिट्युएशन आहा. हांव म्हणटा तूं म्हाका सांगता की म्हाका दिसता की मेलेलें तें. पूण जेजू म्हणटा म्हजें सिट्युएशन केन्नाच मरोंक ना. म्हजें सिट्युएशन जीव आहा केन्ना? जेन्ना हांव म्हज्या मनाची नोसोन आय रिन्यू माय मायंड आनी आतां म्हज्या तोंडाचेर जीं उतरां उलयता तीं उतरां कोणा भाशेन उलयता? देवाच्या उतरा प्रमाणे उलयता. Are you listening? When I speak the word according to God's word, now my dead situation is coming back to life. And that is the gospel. हे जावन आसा शिवर्तमान. आमी वाचता शिवर्तमान. हे जेजूची बरी खबर. हे जावन आसा शिवर्तमान. This is the gospel of the Lord. The gospel is तुजें मेलेलें सिट्युएशन आहा जाल्यार आयज देव आमकां कितें म्हणटा? तुजें सिट्युएशन मरोंक ना. तुजें सिट्युएशन हांव तुका सांगता की जेन्ना आमचें सिट्युएशन मेलेलें आसा आमकां दिसता आमी जाणो की जेन्ना आमी देवाचें उतर उक्तें करता त्या उतराची आमकां सजमणी मेळटा. आमच्या मनाची आमी नोळसुणी करता रिन्यू ऑफ द मायंड आनी आमच्या उतरां आमी बदलता तेन्ना आमच्या मेलेल्या सिट्युएशनाक आमच्या मेलेले परिस्थिती जी आहा ती आतां जीवन जाता नोय जाता. हांव तुका एक खबर सांगता. तुका एक कितें म्हणटात तें एक दोहायकी दिता. 2 म्हयने जाले. 2 म्हयने जाले. वय 2 म्हयने. दिस इज वॉट ऑगस्ट जून जुलाय ऑगस्ट 2 म्हयने जाले. हांव सेंट मेरीज कॉन्व्हेंटान आमच्या म्हापशा सेंट मेरीज कॉन्व्हेंटान थंयसर एक माद्र आहा 84 वर्सांची. कितली? 84 इयर्स. आनी तिका कितें जालां? ब्लड कॅन्सर जाला. ल्युकेमिया. तुमी आयकता कॅन्सर जाता कितें? ब्लड कॅन्सर जाला. म्हणटच तिका आतां 1 वर्स जालें ब्लड कॅन्सर जाला आनी तिका थंयसर गोव्हर्नमेंटान येवपाक तिका बाजेर आहा. तिका ट्यूबांक आहा ट्यूब तोंडाक आहा मुताक दिवन आनी खूब पाद्री येतात आमचे जेजुईट पाद्री तिचेर मागणी करता. आतां ते म्हणटात मागणी करपाक कितें तुका टायम पावलो वचपाचो. म्हणटच तिका जुनाच्या म्हयन्यात सांगलें तुका सुमार 15 दीस आहा. कित्याक ती सामकी बाजेर सामकी मेल्ल्या भशेन आसा.
आणि ही जी मात म्हज्या क्लासीन येता बायबल क्लासीक 4 येता ती तेका सगळ्या सांगता न्ही त्या म्हयन्यानी 5 म्हयने अरे बाबा तो एक ब्रदर आहा पाद्री जाताय माद्री जाताय सगळी मागणी करताय तर एक ब्रदर आहा तो पण तुमचो शिमितेरीन वचोंक ना म्हयने तिचो शिमितेरीन कित्याक म्हणटा तो शेमिनेरीन वचोंक ना म्हणटच तो हां वय शेमिनेरीन वचोंक ना तो शिकोंक ना कसले व्हडले शिकोंक ना तो सादो मनीस ना म्हाका नाका सादो मनीस नाका म्हाका पाद्री जाल्यार जाय कित्याक पाद्री मातसो आयकता आनी तो पाद्री कोण सांगता ताणें बरें भायर घालूंक जाय तो पुलीस आसूंक जाय ताची टोपी आसूंक जाय ताचें तेल आसूंक जाय सगळे बूक बी आसूं आनी ते सगळे तयारी बनूंक जाय तेन्नाच की ताचें मागणें करता हो सादो मनीस म्हाका चलता ना त्या फटींग सगळें पूण ती म्हणटा म्हयन्याचे म्हणटा आतां तिका आतां 15 दीस उरल्या मरपाक तिका मेळपाक भाजी ती म्हणटा ये म्हणटा गेलो आमचो आनी तिका पळोवपाक आमची एक हिंदू बायल आसली रेणुका म्हणून ती एक वर्स तिका पळयता म्हणजे आमी थंयसर गेलो भाजी आनी ती पळयता आनी तेजे उपरांत ते रेणुका जी बायल हिंदू बायल आसली ती आतां 2 वर्सां तिका पळयता तर रेणुका येतकच सांगून रेणुका तूं बरें सांगता आतां हांव कोणाक आसूं जायना तिका मागणें करपाक आमच्या माद्री पूण पयलो म्हाका पयलो कोण म्हणटा ह्या रेणुका म्हणलो आनी रेणुका तूं कशें आहा बरी आहा म्हणटा ही माद्री म्हाका खूब शिकयला तेल शिकयला मागणें शिकयला नवऱ्याक शिकयला आतां जेजू करता बरें रेणुका तुका कसले त्रास आहा 14 वर्सां आतां 15 वर्सांनी म्हजो घोव मेल्या म्हाका फकत 2 वर्सां हांव लग्न केल्लो ती आतां मेला आतां म्हजे कडेन 12 वर्सांचो भुरगो आनी म्हजे पांवचेर हात हांव फकत 40 वर्सांची पूण चलता हेका 80 वर्सांचो भुरगो आशिल्लो कित्याक म्हजे पांय सगळे दुखता पांय कितें दुखता हे सगळे जॉयंट्स आनी काबार जाल्यार तुगे आयट्रायटीस पट्टी घेतलो पूण तो म्हणटा म्हाका तिका विचार जेजू तुका बरो करतलो ना बरो करतलो ती म्हणटा बरें हांव मागणें करता तेन्ना म्हाका शिकयला म्हाका बरो करतलो आतां हांव रेणुकाक सांगता रेणुका म्हजो जेजू तुका बरो करचो ना म्हाज्या जेजून तुका बरें केला करसा ताणें सगळीं आमची पिडा करसा घेतली देखून आमची पिडा घेवन तो मेला हय आतां कांय स्क्रिप्चर दाखयलो मातवाचो 8वा 20 बोर्ड 17 मॅथ्यू 8:17 कम ऑन पुट मॅथ्यू 8:17 नो बी अलर्ट मॅथ्यू 8:17 आणि ताका 5 मिनिटांनी त्या उतराची सजवणी मेळ्ळी म्हणा रेणुका फकत मागणें जाणो संबंद ना जेजूशी फकत मागणें करपाक जाणो ती तेज करपाक जाणो कित्याक आतां हें माद्री म्हणून माद्री शिकयता आमच्या बापा नमान मुळी हें मागणें तें मागणें आतां 1 वर्स जालें आमची माद्री शिकोवचो ना मिसाक वेचो म्हणटच आतां मातवाचो 8वा 20 बोर्ड 17 आनी होच स्क्रिप्चर आमच्या भयणीक रेणुका शिकयलो ताका सुमणी दिली चेक इट आउट मॅथ्यू 8:17 don't know why it's not coming. Click 8, no? Click double click. Okay, sister, तू वाच मॅथ्यू 8:17. ताणे आमचे वेलो पिडारो उबारलो. ताणे आमचो पिडारो उबारलो उबारलो म्हणजे जाले ओके उबारलो मागीर आनी आमच्यो बोलिक्यो आपणाचेर घेतल्यो. आमच्यो बोलिक्यो कितें म्हणटात ते आमचे सगळे त्रास आमचे सगळे पिडा ताणे आपल्या कुडीचेर घेतल्यो ओके परतून वाच सिस्टर मातशी परतून वाच मातवाचो 8वा 20 बोर्ड 17 ताणे आमचो वेलो पिडारो उबारलो. आमचो पिडारो उबारलो आनी आमच्यो बोलिक्यो बोलिक्यो म्हणजे जे त्रास असले ताणे आपणाचेर उबारलो आनी आमच्यो बोलिक्यो आपणाचेर घेतल्यो उबारलो आनी घेतल्यो हांवें रेणुका सांगलें
रेणुका जेजू तुझी सगळी पिढा घेतल्या पुरसा तो घेतलो ना म्हणून तो किती राहते म्हणतात घेतलं जरा हा थँक्यू म्हणते अरे वा आई म्हणजे रेणुका किंवा पाठवून इतकी सोजवणी मिळवली एका मोठ्या भावात घेतला झाल्या तू आता गावाय की जेजू तुझी I think the internet is gone. फक्त अर्धा निघून जाय असं म्हणाय हात दिलो खूप करून पोळी करताना त्याला नॉकआउट केलं सांगतो जमले फाट करून राहिलं ती 10-5 मिनिटात जमलीचे ना ती बाय ती सिस्टर अरे किती झाले ते मेली किती पोळी करताना ऑपरेशन करता जाऊन येते तिथल्या म्हणून त्या आमच्या माद्रीकडे कॉमेंट्स केले उलोवपाक आता माद्रीकडे उलोवपाक 25 मिनिटां लागली ती म्हणटा बाल्लो आमकां कसले त्रास घेवपाक आमच्या सोरवणी पासून आमकां कसले त्रास घेवपाचे ना आमकां रिडेम्पटीव सफरींग ना कोणें आयकलां रिडेम्पटीव सफरींग आयकलां की आमी सगळे त्रास घेवंक जाय कित्याक आमच्या पांचां पासून आमी पोस्ट डॉग घेवंक जाय कित्याक आमच्या पासून आमच्या पांचां पासून आमी पातकी आमी त्रास घेवंक जाय आमी आमचे कुडीस घेवंक जाय कसले कुडीस घेवंक जाय पिढीचे कुडीस कोणें शिकयलें तिच्या दोन शिकला हांव तिच्या इफेक्टान ती खबर आयकल्या ती हांव नाका हांव ताका तिका शॉर्ट कमान शिकोवपाक लागला ताणें आमचो सगळो पिडारो उबारलो आनी ताणें आमचे पोस्ट डॉग घेतले 20 मिनिटांनी 25 मिनिटांनी रेणुका 5 मिनिटांनी खबर मेळ्ळी ही आमची माद्री आली तिका 25 मिनिटां 30 मिनिटां लागली तिका सोडमणी दिवपाक तिका तिच्या मनान कितें आहा जे हे आमच्या सेमिनरी ओके जे सेमिनरी शिकयना ते तिका सांगलेलें की रिडेम्पटीव सफरींगान कितले आमचे आयले तिका पातली तूं आतां जे पुलीस भोगता तुजे पातले भोगता की हा आपले 25 मिनिटां जातकच तिका सोजणी मेळटा पळय घेतले आतां म्हणून तर हांवें आरकास घेवंक जाय काय म्हणटा आरकास घेवंक जाय तर हांवें म्हणलें सिस्टम कसो आता आमची रेणुका तुझ्या मुळे 10 मिनिटां जाली उठली आणि आता सोल्दादा भाशेन चलता ओ हे करता आता म्हणलें तुका सर आता आमच्या ऑलिंपिक्स कॉमेस जावपाचे आहात तुका धाडटा म्हणलें ऑलिंपिक्स म्हणटा हांव धांवता आनी रडटा कित्याक इतली उमेदीन रडटा कित्याक इतले वर्सां चलताली म्हातारी भाशेन आतां धांवता आनी तिका दिमी घालूंक जाय आतां दिमी घालता आनी चलता इतली खोशी आहा आता सोल्दाद 20 मिनिटां जाल्यार 25 किलोमीटर म्हाका सोल्दाद भाशेन हांवें म्हणलें आतां चल ह्या सिस्टरीक उठोवया ती न्हिदल्या पांय पांगला उठयली आतां ती सिस्टरीक सांगलें सिस्टर मातशी उबें रावता ती आतां कितल्या म्हयन्यांनी उबें रावती न्ही तितल्या म्हणून आमची रेणुका जाल्या आतां सोल्दाद भाशेन एक सिस्टराक तिका दुसरी सिस्टराक तिका एके वाटेन सांगलें तिका एके वाटेन सांगलें रेणुका आनी ती बास तिचे फाटल्यान आयली आतां म्हणलें कोवीड जातल्यान तिजें आतां ऑपरेशन मातशें करता केस कित्याक ती आतां इतल्या वर्सांनी 4 वर्सांनी तिका आयज उदकाची सजवणी येयली इतली वर्सां ती आमची माद रावली ती आपले सगळे त्रास घेवंक जाय म्हणून ती ही सजवणी ती हाडली पूण आयज तिचें मन तुवें उक्ती दिली आयज तुवें त्या माद्रीचें मन उक्तें केलें काळीज उक्तें केलें आनी उदकाची तिका झाडवान सजवणी दिली ती आतां उबें रावली अशी कशी उबें रावता तितल्या माणसो वयता म्हणून सजवणी दिली आनी करून वयली पोळी घातल्या आनी ती भाजर मेळटली 5 मिनटांनी उठोवूच ती उठता आनी चलना आपूण चलना तुका स्टोरी सांगत जाल्यार 10 दिसांनी तिच्या नाकान एक पायप आसलें ते पायप काडून गेली ती आनी तो रोगत येवंक लागलो तिका घाव आसलो तिका हांगा हॉस्पिटल धाडलें आनी ती म्हाका राती कॉल करता ती माद्री हांव तिला मातसो न्हिदलो न्हू एकाक सुमाराक नको सकाळीं पळयता न्हिसता ती म्हणटा ना तो पायप घाल्लें तें काडलें तिणें आनी तो घाव जालो तिका कांयच प्रॉब्लम ना पूण आमी त्या वेळार सगळीं कितें तिका ब्लड कॅन्सर कितें आतां मरपाचो टायम जालो तो घाव जाल्लो ते पायप काडटकच तो घाव तिका मातसो पेकलो आतां हो पायप काडला फकत तो सकयलो पायप जाल्यार कित्याक आतां ती म्हातारी जाल्यार तिका आतां तें मुतपाचो कंट्रोल ना तर तें पायपूच दोना आतां खाता जेवता आनी आख्या पॉयंटान सोल्दादा भाशेन ती चलता 15 दीस जावपाचे आसले आतां म्हयनो 2 म्हयने आतां कितले म्हयने जून जुलय 2 म्हयने जाले आतां
आतां ती सगळे कडेन चलता आनी आतां जे मीस आसले आमचे पाद्री दिता दिता जो पयशे गेले म्हयन्याचे मीस 7 दिसाचे मीस करपाचे आसले ते पयशे गेले तिच्या मित्राची सोडवणी जाली मित्राची सोडवणी जाल्यार तिच्या कितें आसलेलें आनी रेस्ट इन पीस रिटर्न इज आतां हांव ताका विचारतां ती जी मिलाक घोडली केन्ना जेन्ना तिका उतराची सोजमणी मेळोंक ना जाल्यार आतां ती आसतली आसली तिका ती आसतली आसली स्वप्न आसतली आयकता तूं तर उतराची सोजमणी मेळपाक आमकां बरो जेन्ना उतराची सोजमणी मेळटा त्याच वेळार आमची मिलाक आमकां मागणें करतकूच न्ही आमी सोजमता की मागणें करतकूच देव आमकां दितलो ना आमकां त्या उतराची सोजमणी करता की जेजून घोडला ते घुरसार ताणें संपयला त्या उतराची सोजमणी वतात मागणें करच्या पयलीं सोजमणी वाले म्हणून त्या वेळार म्हजी मिलाक म्हाका फावो जाता आयकतात तुमी When I receive understanding of the word, that's the time my miracle takes place, not when I pray. Renewing the mind. Have you understand? Renewing of the mind. Very important. पूण आमी कितें आमकां कितें शिकयना कितें जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय सकाळीं उठोंक जाय आनी आमी कितें करूंक जाय मागणें करूंक जाय पूण आयज आसता कितें करतली तूं आयज म्हाका उदकाची सोजमणी मेळल्या म्हाका मागणें सकाळीं कर दनपारां कर राती कर केन्नाय कर पूण उदकाची सोजमणी मेळ्ळ्या म्हणून आतां म्हाका सगळें देवाचें म्हाका Religion teaches you to pray, but faith people will believe the word and understand it and receive everything from God. Did you understand? जेजू केन्ना कोणाक बरें केलां जाल्यार तो कितें म्हणटलो युअर फेथ हॅज हील्ड यू ताणें म्हणून तुजी दुखां तुका मिलाक मेळोंक ना हांवें मागणें केलें म्हणून तुका मिलाक मेळना तुका ते दुखाची सोजमणी मेळ्ळी तुज्या भावार्थ व्हरली तुका देखून जेजू लेट्स गो बॅक टू It's not coming. This is the internet got this thing disconnected. So no, I put mine. But just see how to do this. I'm not familiar with this new version. have faith in God. That's the scripture. It got disconnected. So. Where is your phone? If your phone is here, how will the internet? No, My phone internet is was there. working. Yours got disconnected. No? Okay. That's why I had to connect mine. Okay. Went off. It's connected. My internet is connected. Matthew 11, verse number 21. Is there? Internet is there? No, it's not Matthew. Mark chapter 11. It's not coming because it's not connected to that. Mark chapter I'll 11. Mark chapter 11. We are on Mark. Mark chapter 11. Yeah, read in English. Yeah. I'll connect mine. No, it's already come. It's come. Chapter 11. And Number Peter remembered and said to him, Yeah. Rabbi, look, the fig tree that you cursed has withered. And Jesus answered them, have faith in God. बरें कितें म्हणटा जेजू 21वी वडीन कितें म्हणटा 22 वडीन कितें म्हणटा पेद्रू जेजून जाप दिली देवाचेर आवाज जोरात आमी आतां सगळो वगत कितें शिकताले ओय जेजूचेर बावार धरूंक जाय तुजो धरूंक जाय ताच्या उतराचेर बावार केन्ना धरतले हांव जेन्ना आमकां ह्या उतराची सोजमणी आसा आतां कोणा कडेन मोबायल फोन आहा कोणा कडेन मोबायल फोन आहा मोबायल फोन कोणा कडेन आहा एनीबडी हॅज गॉट अ मोबायल फोन ओके It's recording. It's recording. It's recording.
Take mine. आता ते Phones are inside it. बरें आतां हो मोबायल फोन पळयात हो मोबायल फोन आमकां 10 वर्सां पयलीं कोणा कडेन स्मार्टफोन नासलो पयले फावटी जेन्ना हो स्मार्टफोन आमच्या हातान येयलो आतां वॉट्सॅप आहा फेसबूक आहा इंस्टाग्राम आहा कॅल्क्युलेटर आहा हो फोन आमी यूज करचे पयलीं आमकां ह्या फोनाची सजमणी आसूंक जाय वय की ना यू हॅव अंडरस्टँडिंग जेन्ना आमकां हो फोन आतां आमकां हो फोन तो वापरूंक जाय ताची सजमणी मेळ्ळी आतां आमी हो फोन आमच्या पर्सांत आसता न्हिदताना बाथरुमान वेताना तिजोरी वेताना फोन आमचे बरें आमचे डार्लिंग बरें येता ताका सांगा विचार दोगांय विचार आमचे डार्लिंग बरें येता पळय की ना हे आमचो फोन हें डार्लिंग आमचें कित्याक ह्या उतराची आमकां सजमणी ना आतां म्हाका केन्नाय सिस्टर पासियेंसाक फोन करीत जाल्यार ती ताक करून रिंग जाता म्हणटा बूम हालो म्हणटा पळय की ना आनी ring जाता finger केली ना आयसो पूण मदीं कोण फोन करीत जाल्यार डार्लिंग तुजे हात तेच भाशेन जेन्ना आमकां ह्या उतराची सजमणी आहा तिजो उतर आमच्या बायबलाचेर आहा आमच्या काळजान जेन्ना तें उतर आमकां सजमणी आमच्या काळजान आसा तेन्ना आमी तें उतर आमी वापरतले यूज करतले पवित्र आत्मा आमचे भितर जो आसा आमकां म्हणटलो अरे बाबा ना असो वच नाका असो वचो नाका थांब राव कित्याक पवित्र आत्मा आमचे भितर जो आसा तो आमकां तें उतर आमच्या मनान हाडटलो केन्ना हाडटलो जेन्ना त्या उतराची सजमणी आसा आनी तें उतर आमच्या काळजान आसा आतां हांव तुका विचारता आयकात बरे भाशेन आतां तुमी कोण एक कंप्युटर यूज केला वय की ना आमी सगळे कंप्युटर यूज केला आतां समजा जर म्हजे कंप्युटरान विंडोज आहा मायक्रोसॉफ्ट आनी तो आमी प्रोग्राम घालूंक ना जाल्यार त्या कंप्युटर कडेन आमी वचत जाल्यार तो फायल कंप्युटर कितें म्हणटलो फायल नॉट फावंड करेक्ट कित्याक आमी तो प्रोग्राम आमच्या मोबायलान आमच्या कंप्युटरान घालूंक ना तेच भाशेन जेन्ना त्या उतराची सजमणी ना तें उतर आमी केन्ना शिकोंक ना तें उतर आमी काळजान धरूंक ना तर कोणी तें कितें म्हणटलो फायल नॉट फावंड आमकां उतराची सजमणी ना त्या उतराची जाण जायना आतां आमी कितें करतले ना आमकां झोपी म्हणून जिवीत मेळटलें आमी नको म्हणून आतां भुरगे नको कितें दिसचे ल्हान भुरगीं तें नको की भितर वचत जाल्यार खाट करून शेवट येतलें आनी पडटलें आनी मार लागतलो ओपन जनेला कडेन वच जाल्यार तो पडत जाल्यार मरतलो म्हणून तूं जाणा सकयल वयतलो म्हणून तेच भाशेन जेन्ना आमकां उतराची सजमणी ना आमच्या जिविताचें कितें जाता सगळें नास जाता सगळें त्रास जाता पूण जेन्ना उतराची सजमणी मेळटा आतां आमी जोयते घेवन जिवीत जियोंक पावता आतां आमी बसया आनी आतां आमी हो भावार्थाचो कायदो कितें तो आमी शिकोया आतां की आमी कॉमेंट्स करुया ओके आयकात 23 वर्ड वाचया 23. कम ऑन लेट्स रीड 23 वर्ड Can you read from that? Read from there. कोण आपल्या कालसान दुबाव दोरी नासतना आपूण म्हणटा ते जातेले म्हूण वावर दवरूं ह्या यंत्राक मुनीक हांगा विसरलो ऊट आनी दर्यांत वच ते तांचे सोडी पडटले म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता जेजू कितें म्हणटा 23 वर्डीन आयकात बरे भाशेन जेजू म्हणटा आतां आमी भावार्थाचो कायदो शिकता ओके बरे भाशेन आयकात आनी तुमकां बरोवंक जाय जाल्यार वाचत 5 पॉयंट्स आहात त्या 5 पॉयंट्स प्रमाणे आमी चलत जाल्यार आमी आयजतान आमचें जिवीत सारकें बदलतलें आयकात बरे भाशेन जेजू कितें म्हणटा 23 वर्डीन कोण आपल्या काळजांत दुबाव दवरी नासतना आपूण म्हणटा तें जातलें म्हूण भावाक धरून ह्या दोंगराक म्हणटा हांगासरलो उठ आनी दर्यांत वच तें ताच्या सुरी घोडटलें म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता आयकात बरे भाशेन भाव भयणी ह्या वेळार तुमी कितेंय कोत्तात जाल्यार मातशें तुमी तुमची चोत्राय दवरात कित्याक ह्या वेळार देवांचा खूब आमकां ताळणी वाडटलो खूब डिस्ट्रॅक्शन जातली ह्या उतराची सजमणी मेळना जाल्यार आमकां कसलोच फायदो आतां की आमची शिकवण आतां कॉमेंट जाता मातशी तुमी थकल्यात जाल्यार तुमकां जाय जाल्यार 5-10 मिनटांनी मातसो ब्रेक जाय जाल्यार नो प्रॉब्लम पूण ब्रेक जाय कोणाक
5 Okay, you minutes want to break, break sir? your water? Okay, okay. Okay, please, let's take a 5 minutes break and we come back because now we are going to learn the actual topic. We are going to learn the actual topic now, so please, let's take a 5 minutes break. If you want to go to bathroom, please go. आणि त्याच्या उपरांत येतकूच आम्ही शिकतले आहोत. What do I do? I pause it or? आम्ही कितें शिकतले आहोत की जेजू पळयता की ते अंजिराचें झाड शीस पळयता पेरू पळयता की अंजिराचें झाड सारकें सुकलां वय की ना आनी पेद्रू येता जेजू कडेन म्हणटा जेजू अंजिराचें झाड सुकोन गेलां तर जेजू ताका कितें म्हणटा 22 वडीन तो म्हणटा देवाचे बावाड दवरात देवाचे बावाड दवरप म्हणजे देवाच्या उतराचेर जेजून जशें जेजून त्या अंजिराच्या झाडाक शिराप घातले तो म्हणटा आमी जेन्ना ते उतराचेर बावाड दवरता तेन्ना आमच्या उतरांनी आमच्यान एका वायट वस्तूचेर आमच्यान शिराप घालूंक जाता आनी आमच्या उतरांनी आमच्यान तें जे सुकले मेलेलें आसा ताका पुनून जीवन करूंक जाता आमच्या उतरांनी सोडलें आतां 30 वडी वचया 30 वडी go down just go down 23 Huh? no 23 verse number 23 बरें कोण आपल्या काळजान दुबाव दवरी नासतना आपूण म्हणटा तें जातलें म्हूण बावाड धरून ह्या दोंगराक म्हणटा म्हणजे आमच्या दोंगरा कडेन उलोवंक जाता आमच्यान ह्या पदरीक म्हणूंक जाता तूं उठ आनी भायर वच नी वयतलें No. आतां आमकां ही पदरी कितें आसा भायर वयली ही पदर हांगा हा बरी भायर कितें वचोंक बेश्टें टायम पास करपाक हें करूंक जाय पदरी भायर वचूंक जाय ना पूण समजा आमच्या जिवितांत कितें आडकोळ आसा कितें कॅन्सर आसा कितें आमच्या काजारी जिवितांत कितें प्रॉब्लम आहा आमी शिराक कोणाक घालतले भायले बाबा त्या प्रॉब्लमाक म्हणटा कोणाक मनशाक शिराक घालनाका शेजाऱ्याक त्रास जाल्यार हांव तुका शिराक घालता तें म्हणना देवाचें उतर तें म्हणना देवाचें उतर कोणाक म्हणटा दोंगराक म्हणटा मनशांक म्हणना पूण आमी कितें करता आमी मनशांक शिराक घालता आनी जेन्ना आमी मनशांक शिराक घालता तें शिराक आमचेरूच येता आमच्या केन्ना दुसऱ्यांचेर शिराक घालूंक जायना मनशाक केन्ना शिराक घालूंक जायना तूं डॉंकी तूं गोड्डो तूं पोड्डो तूं होच तूं तो होच तें सांगताच जातलें जें आमी दुसऱ्याक तें जातलें आमी आमचे उतराक बरें सांबाळून रावंक जाय आयज शिकला तें वय की ना आतां जेजू म्हणटा 30 वडे कोण आपल्या काळजान दुबाव दवरी नासतना काळजान कित्याक आनी मनान कित्याक न्हू आमच्या मनान दुबाव येवंक जाता आमच्या मनान दुबाव येवंक जाता होय आमी केन्ना जेन्ना आमकां बरी वायट खबर मेळटा वा आमच्या जिवितांत कितें वायट जाता आमच्या मनान दुबाव येता पूण आमच्या काळजान केन्नाच दुबाव येवपाचो ना कित्याक देवाचें उतर सदांच विश्वासी काळजान केन्ना दुबाव दवरलो आमचें खालास आमी जाल्या मेल्या म्हणजे कितें आमचो संबंद केन्नाच देवाशी वाचचो ना देखून आमी केन्नाच आमच्या काळजान केन्नाच देवाच्या उतराचेर दुबाव दवरूंक जायना मनान वय देखून आमी मनान दुबाव येता तेन्ना आमी कितें करूंक जाय आमच्या मनाची मोडसाण करूंक जाय म्हणटच जेजू कितें म्हणटा तो म्हणटा आयकात बरे भाशेन कोण आपल्या काळजान दुबाव दवरी नासतना म्हणजे कितें जेन्ना आमी म्हणटा देवाचेर आमी बावड दवरता ताचें उतर कितें म्हणटा ताच्या उतराचेर आमी केन्नाच दुबाव दवरिना ज्या दिसा आमी देवाच्या उतराचेर दुबाव दवरता आमी काबार आमी इफेर्नान गेली कित्याक आमकां जाय उतराची सोदवण केन्नाच आमी देवाच्या उतराचेर दुबाव दवरिनासतना रावंक जाय ज्या दिसा आमी देवाच्या उतराचेर दुबाव दवरता आमी अनबावाटी भाशेन जाता आयकतात तुमी we become as good as unbelievers when we doubt the word in our heart. Yes, in our mind we can doubt it because based on our situation, maybe we are praying for too long. We never doubt the word of God in our heart because God's word is always true. It is the truth.
It will never change. Jesus said in Matthew chapter 24 verse 35, he says, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. म्हणजे देवाचे उतर सदांच विश्वासी, always faithful. तर जेजू म्हणटा, कोण आपल्या काळजान दुबाव दवरिनासतना आपूण म्हणटा ते जातले म्हूण, म्हणजे हांव कितें उतरां उलयता तें आतां आयकात बरे भाशेन. आमी कितले फावटी आमी कांयच कितें उलयता आमकां चोत्राय ना, आमी कितें म्हणलें टाक करून घे म्हणलें. आमकां आतां ती संय जाल्या, आमचें मन तें चलना, आमचें काळी चलना, आमी आतां सारकी घट्टी जाल्या आनी आमी उतरां उलयता पूण आमकां कसलोच वालोर ना त्या उतरांचो. कित्याक आमी केन्नाच ती उतरां आमी कितें उलयता तें केन्नाच आमकां ती सोजवणी मेळूंक लागली आनी आमी आमचें मन सगळें आमचें जिवीत पिड्यार केलां आमी. आयज जेन्ना देवाचें उतर आमकां सांगता की आमची उतरां आयज आमकां सोजवणी मेळ्ळी, देखून आयज तान आमी हीं उतरां आमी जीं उलयतालीं, जेन्ना आमकां कितें बरें म्हणूंक जायना, कोणाचें बरें म्हणूंक जायना, आमी एक क्लिप घेवंक जाय, क्लॅम्प घेवंक जाय आनी आमकां हें बंद करूंक जाय. तुमी it is better to keep your mouth shut if you cannot say something good instead of opening your mouth and saying something bad, because the moment you open your mouth you have destroyed your life. And today we are accountable because we understand the word. आयज आमकां उतराची सोजवणी मेळ्ळ्या म्हणून आयज आमी जबाबदारी देवा पडसून, कित्याक आयज देव आमकां म्हणटा, आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, तुमी आयज हांगा आहात देवाचें उतर आयकता. तुमी सगळ्या ती सिस्टर कोरिनान तुमकां आपयलां, कोण आमच्या सिस्टर कासी आसा तुका आपल्या भयणीक आपयलां, आमी सगळ्या वळखी कोणें आपयलां, पूण हें देवान आयज निर्विलां. God has chosen this day for you to hear the truth. So don't you think that man has invited you. This is an invitation from the Lord. And if you don't reject that invitation by not doing what the word says, you are rejecting the truth of God's word. Nobody can help you. Correct? Yes. Is that right? Correct. So he's saying, आमी जेन्ना आमचें तोंड उक्तें करून आमी कितें उलयता, त्या उतराचेर आमचो भारत आमी आयकना. Life and death is in the power of my tongue. So I have to be careful with my words. म्हणटा ते जातले म्हूण भावाक धरून ह्या दोंगराक म्हणटा, हांगासरलो उठ आनी दर्यांत वच, ते ताच्या सोरी घोट्टले म्हूण हांव तुका खरेंच सांगता. आमच्या जिवितांत कसले दोंगर आसात, आमच्या काजारा जिवितांत, आमच्या सावधीन, आमच्या पयशांचे, म्हणजे आमच्या आवर फायनान्सीस, or maybe in our relationship, or maybe in just I don't know what the problem is. That is a donger. That is in a mountain. आमी त्या दोंगरा फुडें उलोवंक जाय, त्या दोंगरा वयर आमी म्हणूंक जाय हें जालां तें जालां, तेंवूय म्हणपाचें ना. आमी त्या दोंगरा फुडें उलोवंक जाय. We have to talk to the mountain and tell our mountain that our God is big, not talk to the about the mountain and tell the mountain you are so big and God is small. आयज तान आमी आमचें मन बदलया आनी आयज आमी आमच्या दोंगरा कडेन उलोवया. लेट्स टॉक टू द प्रॉब्लम एंड नॉट टॉक अबाउट द प्रॉब्लम. Are we listening? Are we listening, all of us? Are we all listening? Don't talk about the problem. Talk to the problem. Tell the problem how big your God is. Don't tell your God that your God is small and your problem is big. Are we listening? Are we listening? This is rule number 1 of the law of faith. The law of faith says you are supposed to talk to the mountain. आमी आमच्या दोंगरा कडेन उलोवंक जाय. कित्याक जेन्ना आमी भावार्थ आमी आमच्या काळजांत दुबाव करून आसता त्या दोंगरा कडेन उलयता आनी ताका म्हणटा जेजूच्या नांवान वाशिमोन तुका हांव शिराक घालता, तुका दोंगराक शिराक घालता. त्या वेळार जेन्ना म्हाका उतराची सोजवणी मेळटा आनी हांव तें उतर म्हणीत आसा पूण तें वचना, आजुनूय हांव फकत उलयत आसा, शिराक घालीत आसा त्या दोंगराचेर. दोंगर चडखान काबार जातलो आनी आमकां एक नवें जिवीत, आमचें जैतिवंत जिवीत आमकां फावो जातलें. आयकतात तुमी सगळीं? Are you listening, all of you? Okay? So the first law of faith, पयलो कायदो भावार्थाचो, हांवें कितें करूंक जाय? म्हजें तोंड उक्तें करून हांवें उलोवंक जाय. So the first law of faith, the first principle is speak to the problem. उलोवपाचें. पयलो जावन आसा कायदो भावार्थाचो. I have to speak to the mountain. 24वी वर्ड. ह्या पासत तुमी प्रार्थून मागतात इतलेंय तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार धरात आनी तें तुमचें जातलें म्हूण हांव
तुमकां सांगता कितें म्हणटा जेन्ना आमी मागणें करता कसलें आमकां कितें म्हणटा ह्या पासत तुमी प्रार्थन मागशात तितलेंय तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार्थ करात. इंग्लिशीन कितें म्हणटा whenever you pray believe that you have received it. म्हणजे जेन्ना देवाचें उतर घेता आमी आनी आमी मागणें करता त्या वेळार आमकां तें मेळ्ळें म्हणून आमी भावार्थ करता. आतां म्हाका हांव तुमकां विचारता हांव जेन्ना मागणें करता देवाचें उतर घेवन आनी म्हाका मेळ्ळें म्हणून हांव भावार्थ करता हांव कितें म्हणटलो जेजू आर्गां वेरी गुड तिका समजून मेळ्ळी. तर पयलो भावार्थाचो कायदो कितें आमी उलोवंक जाय आमच्या दोंगरा कडेन तेज्या उपरांत आमी भावार्थ करूंक जाय की आमी उलयता तें आमकां मेळ्ळें म्हूण आमी आर्गां दिवंक जाय. म्हणजे भावार्थाचो कायदो आतां 4 पॉयंट जाले. पयलें उलोवपाचें दोंगरा कडेन, दुसरें भावार्थ करूंक जाय की आमी म्हणलां त्या दोंगराक वच म्हणून आमकां तें मेळ्ळें म्हणून आमी भावार्थ करूंक जाय आमकां मेळ्ळें म्हणून आनी मेळ्ळें म्हणून आमी आतां देवाक आर्गां दिवंक जाय. व्हेरी गुड. आतां आमी 25 वडेन या 25 वडेन या. आनी तुमी मागणें करूंक उबी रावतात तेन्ना आतां आमी सगळीं बसल्या म्हणटच आमी मागणें करतना कितें करूंक जाय आमी कितें करूंक जाय मागणें करतना आयका वाच कितें म्हणटा तें आनी तुमी मागणें करूंक उबी रावतात तेन्ना म्हणजे देवाचें कितें म्हणटा मागणें करतना फकत उबें रावंक जाय. मातशें वाच जेन्ना तूं मागणें करताय फकत उबें रावता तेन्ना मागणें करताय. बसतना कोण आयकुचो ना तुजें मागणें वयती ना कोणें सांगला की हांव सांगता तें सारकें पळय देवाचें उतर म्हणटा आनी तुमी मागणें करूंक उबी रावतात तेन्ना म्हणजे कितें तूं उबें रावलाय दिमी घालताय बसलाय बाजेर न्हिदलाय पूण तूं मागणें करताय तेन्ना कितें करता हें फकत बरयलां की उबें रावतात म्हणजे तो कितें म्हणूंक सोदता मागणें करतना आतां जेन्ना तूं न्हिदल्या तुजो घोव आहा न्ही तूं जेन्ना तुज्या घोवा कडेन उलयता तेन्ना तूं फकत उबें रावन उलयता तूं केन्नाय बाजेर उलयना उलयताय न्ही केन्नाय दिमी घालून उलयता ना. आमी देवा कडेन फकत उलयतना कित्याक दिमी घालता आमी देवा कडेन उलयता तेन्ना कित्याक आमी दिमी घालता. तूं घोवा कडेन उलयता तेन्ना तूं न्हिदताय उलयता देव म्हणटा तूं न्हिदताय जाल्यार तूं दिमी घालताय जाल्यार तूं उबें रावताय जाल्यार बसन जाल्यार तूं भाशेन आसाय जाल्यार तेन्ना तूं तुज्यान मागणें करूंक जाता वय की ना. म्हणटच तूं कितेंय कर उबें राव दिमी घाल बस उठ तुज्यान मागणें करूंक जाता देवाची. हाचो अर्थ कितें जेन्ना तूं मागणें करता न्हिदताय तूं उठताय तूं वाजयताय आनी तुजें चिंतप सायबा आर्गां तुका आयज हांव जी हा आयज कितें आयज 22 तारीख ऑगस्टाची हांव उठली आयज सायबा आज जालें आतां म्हाका ब्रेकफास्ट करूंक जाय पळयताय सायडीक घेवन न्हिदला बरो फोन आसा न्हिदला गो हय की ना. आमच्या तोंडांनी कितें सुट्टा आर्गां सुट्टा कितें सुद्दां म्हणून उरपाचें काम करता आनी पत्तो नाका आनी पळय कितें घोसायता ताका म्हणून ती जॅम पडटा बोना म्हणून हांव असो चान्स मारता पळय 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 पळय. आनी तुमी मागणें करूंक उबी रावतात तेन्ना कोणाचेर आड तुमकां आसत तितली भोगसात आनी तुमचो सर्गीचो बाप तुमच्योय चुकी बक्षितलो. म्हणजे जेन्ना कोण आमचेर आड आसा आनी आमी ताका बक्षिना देव आमकां केन्नाच बक्षिचो ना.
आख्या शिवटोमानान आख्या बायबलान फकत एकूच जागो आहा ज्या जाग्याचेर आमकां देव म्हणटा तुमकां कितें जाय जाल्यार तुमी हें करूंक जाय. तांचें कंडिशन आहा. तुमकां बोक्साणें जाय जाल्यार देवाचें आतां आयकात आमगे मातशी मातशी सोडमणी दिवंक जाय. आतां हे पावसाचे दीस वय की ना पावसाचे दीस न्ही. आतां पावस पडत जाल्यार म्हाका आतां गोवा वेले वचूंक जाय जाल्यार हांव भिजोन वयतली कितें करतली. ना 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 हांगा सांग तुका बस स्टँडा कडेन वचूंक जाय पावस पडटा. सत्री 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 कित्याक सत्री उक्ती करतकच म्हाका कितें जाता उदक उजेर पडना हांव भिजची ना वयची ना. तेच भाशेन जेन्ना हांव भोगशिना आयकात बरे भाशेन जेन्ना हांव भोगशिना वेन आय डू नॉट फॉरगिव हांव एक सत्री घेवन येता. देव सगळो पावस बेसांवाचो पावस भितर पडटा पूण म्हज्या तोंडांतल्यान कितें सुट्टा बरें सुट्टा सगळें वीक सुट्टा सगळें पॉयजन सुट्टा आनी सगळें जी बेसांव दिव म्हाका दिवंक सोदता हांवेंच म्हाका ब्लॉक केल्या कित्याक म्हज्या तोंडांतली कितें सुटलां बरें सुटलां वीक सुटलां कितें सुटलां वीक सुटलां पॉयजन हाचेर हाचेर बॅचे करून हाड आमची. आतां कितें सुटलां आमी सत्री घेवन भोंवता आनी म्हणटा जेसू आनी सगळें सगळीं बेसांव भायर पडटात पूण ती बेसांव म्हजेर पडना. आयकतात देखून गरज म्हाका कितें करपाक सगळ्यांक म्हाका बोक्साणें हांव बोक्साणें दिया जो म्हाका बेसांवांनी बोगता पूण म्हजें बोक्साणें दी हांव बोक्साणें दिनासतना रावता म्हणून तें बेसांव म्हजेर पडना. देव जावन आसा एक बरो देव तो जावन आसा इज अ गुड गॉड. He blesses the good and the bad alike. Where is that scripture? Where does it say? God pours his rain and his blessings on the good and the bad. तो कोणाक पळयना ती बरी करतात ती मिसाक घेतात ती आतां बायबल शिकतात ती आतां देवाचें उतर तांकांच बेसावन बोल ना 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 खूब लोक हा भायर जो आयतारा दीस प्रायर बरो न्हिदला सान बेदी करता जो तांकांय बेसांवांनी भोगतात. पूण जेन्ना ती आपल्या जिवितांत कोणाक बोक्साणें दिनात तें बोक्साणें दिनासतना रावत जाल्यार देवाचें बेसांव पडटा पूण तांचेर तें बेसांव तांच्या जिवितांनी येना कित्याक तांणी बोक्साणें दिवंक दिवना. गरज कितें आमकां आयज करपाक जे आमच्या जिवितांत आमी वायट करूं ना पळय आमी कसलीच चूक करूं ना पूण आमी कोणें आमकां वायट केलां जेन्ना आमी तांकां बक्षिता जेन्ना आमी वायट करूं ना पूण ताणें वायट केलां आमी तांकां बक्षिता तेन्ना हें जें ही सत्री जी आसा जी ब्लॉक करता आमच्या जिवितांत आमची बेसांव ही सत्री भायर येता आनी आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. आनी त्या वेळार जेन्ना आमकां देवाचें फावो जाता आमकां पेकोणी फावो जाता आमचे सगळीं बेसांव फावो जाता आमकां आमच्या जिवितांत आमच्या काजारी जिवितांत आमच्या पयशांनी आमच्या संबंदांनी सगळें बरें जाता. पूण आमी कितें करता आमी ही खबर आमच्या कानान आयकता आनी हांगा थंय गाडी कडेन पावता म्हणसर हें आमच्या कानान जें आयकलां तें हे वाटेन आमी आनी ताज्या उपरांत म्हणटा कित्याक बोक्साणें Matthew 5:45. Matthew 5:43 व्हेरी गुड. आतां म्हत्वाची पांच सिस्टर मातशी वाचताय म्हाका Matthew 5:43 44 and 45. 44 and 45. 44 and 45 yes. पूण हांव तुमकां सांगता सुरगीचो तुमचो बाप आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीत तशेंच खोट्या मनशांचेर घालता. देखून तुमी ताची भुरगीं जावच्या तुमच्या दुस्मानांचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितल्या पासत मागात. कितें म्हणटा देवाचें उतर कितें म्हणटा देव म्हणटा बऱ्यांक आनी वायटांक बेसांव दिता. तो कितें म्हणटा आपलो पावस तशेंच खोट्यांचेर मनशांचेर घालता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच खोट्या मनशांचेर घालता. देखून तुमी तांची भुरगीं जावच्या कोणाची देवाची भुरगीं जावच्या तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तांकां पिडापीड दितल्यांक पासत मागात. हांव तुमकां विचारतां आमच्या जिवितांत कोण तरी आमकां पिडापीड दिता
आमच्या जिवितान कोण पिडापीड दिता आमच्या जिवितान कोण पिडापीड दिता आमकां फकत तुम्ही मेली जाल्यार कोण पिडापीड दिवचो ना पण जिवी आसा ताकाच पिडापीड मेवता कोण हांगा जिवो आहा आमकां कोण पिडापीड दिता तो देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना कोण आमकां पिडापीड दिता तुमी ताका भोगसात आनी ताचे पासत मागणें करात तुजो घोव तुका त्रास दिता जाल्यार ताका ताका तुमी ताका ताका फकत तुमी ताका ताका तुमी ताका भोगसात आनी ताचे पासत मागणें करात तुमच्या शेजारी तुमकां पिडापीड दिता ताका भोगसात आनी ताका ताचे पासत मागणें करात आनी तुमकां कितें जातलें देवाचो पावस तुमचेर पडटलो Okay, so that is exactly what you will do. You will forgive. God, Father, म्हाका तूं भोगता वो मनीस कितें करता वो शेजारी वो घोव म्हजी बायल म्हजी भुरगीं कितें करतात म्हजी सासू माय म्हजो सासू पाय म्हजी सून हांव म्हाका कितें म्हाका त्रास करता वो बँकेंतलो मनीस म्हाका त्रास करता वो आनी तो आनी तो आनी म्हजो भाव त्रास करता हांव फकत म्हणटा देवा कडेन वेता देवा कडेन म्हणटा जेजू तूं जाणें म्हाका हो मनीस म्हाका कितलें दूख भोगता पूण ह्या वेळार हांव ताका म्हाका काळ सांगता हांव ताका बक्षिता आनी ताचे पासून हांव मागता जेजू ताचें मन उक्तें कर ताचें काळीज उक्तें कर ताका उतराची सोजवणी दी आनी ह्या पासून ताका सगळ्या बेसांनी भर पूण हांव जेन्ना कोण म्हाका वायट करता हांव ताका असलें मागणी करतलो घालता कोणाक की ना ताका म्हजी जे इमोशन आहा म्हणजे जे म्हाका जाय फकत दाणांनी मारपाक की ना दाण घेवन मारूंक जाय न्ही देवाचें म्हणटा दाण घेवन मारना पूण म्हाका दाण घेवन मारूंक जाय न्ही म्हाका जाय दाण घेवन कोणाक मारपाक I want to take a stick of bur bomb even आमकां तें आमच्या मनान येता देवाचें उतर कितें म्हणटा तुका देवाचो फायदो जाय न्हू तुका देवाचो पावस जाय न्हू तुका देवाचें बेसांव जाय म्हूण तुका सगळें जिवितांत सगळें देवाचें बरें जाय म्हूण तूं ताचे पासत तूं ताका बोगोस ताचे पासत मागणें कर ताका देवा कडेन माग की देव ताका बेसांवनी कर इतलें वायट करून ताका बेसांवनी कर गाणो दिता बेसांवनी कर हें हांव म्हणटा पूण देवाचें उतर म्हाका दुसऱ्यान सांगता जेन्ना देवाचें उतर प्रमाणे करता जी सोत्री हांवें उक्ती केल्या सगळें म्हजें ब्लॉक केलां ती सोत्री भायर वता आतां देवाचो पावस बेसांवाचो पावस देवाचें सगळें बरेंपण सगळें म्हज्या जिवितांत घडटा जें मेलेलें आसा तें पुनः जिवन जाता आयकता तूं तो पावरताचो कायदो कितें आमी आयज शिकल्या आमी जे 25 वडील शिकल्या की जेन्ना कोण आमचेर आड येता कोणाक आमकां भोगसूंक जाय तें आमी आतां पयलें करुया आमी पयलें कोणें आमकां वायट केलां आमच्या जिवितांत तांकां भोगसोवपाची गरज कित्याक आमी भोगसोवणें दिना जाल्यार देव आमकां भोगशिना आयकता तुमी If we do not forgive others, God cannot forgive us. It's a precondition. If we have to receive God's forgiveness, we must forgive. Even if कोणे आमकां आन घेवन कोणे आन जाणें म्हणून बंदूक कोणे आमकां आमच्या कानां वयर धरून आनी मारला आनी आमी वाचल्या जाल्यार तरी आमी वचोंक जाय आनी तांकां आमी भोगसोवणें दिवंक जाय तुमी जाणा आमचो पावसाळ्यात जॉन पॉल आसलो ताका एक टर्कीश मनीस ताणें ताका मारून गेलो ताणें हो पापसायड गेलो थंयचो टर्की त्या बुणकरीन गेलो आनी ताच्या खाला पडलो दिमी घाली आनी त्या मनशाक सांगलें हांव तुका भोगसोवणें दिता तो मनीस टर्कीश मनीस ताका जेशी मारपाक गेल्लो आनी आमचो पापसायड गेलो पोप जॉन पॉल ताच्या पांया पडत दिमी घालून ताका ताणें भोगसोवणें दिली आमी म्हणटले पापसायड ताका मरोन ताका कितें जाय तें करून हांवें कांय करूं नाका तो म्हाका मारून गेलो गेलो ताच्या बरें ताका भोगसोवणें दिली आयकतात तुमी ताणें ताका मारपाक गेलो जेशी मारपाक गेलो आनी पापसायड येता आनी ताका आमच्या जिवितांत कोण तरी आयला आमच्या जिवितांत आमकां मारपाक येयला जेशी मारपाक कोण येयला आनी पापसायड मरोंक भोगसोवणें दिवंक जाता जाल्यार जेजू खुर्सार मेलो आनी जेजू कितें म्हणलें बाबा ताका भोगोस ते नको कितें करता बाबा ह्या सगळ्यांक
बोगोस कित्याक ते नको कितें करताले ते नको आहले कितें करताले ते जाणो आहले पूण जेजून कित्याक म्हणलें नको आहले कित्याक ते नको आहले की जे ते करताले ते सैतानाची ताळणी घेवन करताले ते करनासले सैतान ताचेर ताळण्यो घालून ते करताले जेन्ना मनीस आमकां कितें वायट करता तो मनीस करना आमचो दुस्मान तो मनीस न्हय आमचो घोव न्हय आमचो शेजारी न्हय तो दुस्मान जो शिमेचो दुस्मान तो ताजो आत्मो जो आसा ताजे भितर तो जावन आसा दुस्मान आनी जेन्ना आमी मोगान चलता ताका बक्षण दिता ताजे पासून मागणें करता त्या सैतानाक शिवाच्या सारकें आमी मातशे त्रास दिता तो सोडून घेता आनी आतां तो मनीस आमच्या जिवितान जाता तुमी जेन्ना तो सैतान कसल्यो कामां करता आनी आमी त्या सैतानाचेर झूज करच्या सोदेक आमी झूज कोणाचेर करता मनशांचेर करता त्या रक्त मांसाच्या मनशांचेर करता तेन्ना आमचें सगळें मिसळपण जाता कित्याक लागून देव जर आमकां सगळे ताळणे घालून आमच्या जिविताचेर मिसळटा आमचें सगळें फेस करता देखून गरज आमकां कितें करपाक त्या मनशा पासत त्या मनशाक बोक्षणे दिवन ताचे पासत मागणें करून ताका बरें करून आमी सगळो मोग दिवन आतां तूं मोग दिताय त्या मनशाक ताका म्हणटात देवाचो मोग आगाव पेला तूं एक दीस करता 2 दीस करता मनीस बदलना आतां तूं कितें म्हणटाय कसलो मनीस ही कसली बायल कसला शेजारी ताका कितें बरें केलें ताका कसलेंच करिना पूण तूं न्हू पळय भितरल्यान आत्मीक संवसारान मिन्स स्पिरिच्युअल वर्ल्ड तिचो एकदम व्हडलें झूज चलता ते झूज तूं फकत तूं गरीत राव ते मोगान चलत राव ते मोगान चलत 1 म्हयनो 2 म्हयने 3 म्हयने एक दीस ठम करून तो सैतान ताका इतलें ताचें फुगासान जातलें त्या सैतानाक त्या भितर त्या मनशाक तो सैतान ताका सोडून वतलो आनी तुजें आतां सगळें बरें जातलें पूण आमी कितें समजता आमकां सगळें इन्स्टंट जाय इन्स्टंट कॉफी 2 मिनिट नूडल्स आयकता तुम्ही केन्ना 2 मिनिट नूडल्स खाल्या हांव खूब पाडी खाता बायल केन्ना म्हणटा हांव थकली हांव 2 मिनिट नूडल्स खाता आनी आमकां सगळें आमच्या जिवितान सांगलें 2 मिनिट नूडल्स इन्स्टंट कॉफी जाय ही आमची सोय जाल्या आतां कोण बरो ना आमकां जाय पटापट इतलीं वर्सां आमी सगळीं झाडां व्हडलीं काडल्या कसलीं भावार्थाची न्ही ऑन भावार्थीची झाडां व्हडल्या आतां तूं देवाच्या उतराक दितात गे आनी पळयता गे खातर रे भाजी म्हणटात ते भाजी आतां आयका जेन्ना आमी शेत आमचो शेतान ती आपल्या शेतान बीं घालता हाचे तांदळाचे आतां 1 म्हयनो जातकूच 15 दीस जातकूच तें जाता ताच्यान तेका पोटान काडूंक जाता तें काडूंक जायना तेका पोटान काडूंक जायना तेका पोटान काडूंक जाता मागीर तें दुसऱ्या जाग्यार घालूंक जाता आतां समजा हांवें आयज आंब्याचें झाड घातलें आयज 4 वर्सां जालीं 5 बरें व्हडलें झाड म्हणजे पोटांनी काडूंक जाता ना काडूंक जायना आमकां जाय आतां कितें कोणतो जाय खाता करून आमच्या जिवितान आमी नो पासली देवाचें उतर आमच्या जिवितान कसलीं झाडां जाल्यात ऑन भावार्थी जाल्लीं व्हडलीं झाडां जाल्यात आनी आमकां जाय 2 मिनिट नूडल आमकां जाय फाल्यां सगळें जाय आतां कोयतो घे देवाचें उतर घे आनी खात्रीत राव एक पाटी तें उतरां सगळीं जीं झाडां वयर जाल्लीं तीं आमची कातरल्यां आतां नवीं झाडां भावार्थाचीं जातलीं आनी आमकां जिवीत जिवन पावतलें आयकतात तुमी आमी सकत सगळें आमच्या भयणी पासियेंसा भाशेन जावंक जाय तिचें उतर तिचें नांव जावन आसा पासियेंस गरज आमकां पासियेंसाची गरज पळय आमची भयण आतां ती पळय तिका जाय मोबायल यूज करपाक पूण तिणें मोबायल घेतलो ती पासियेंस घेवन हांगा बसल्या ती जाणो आतां बायबल घेवन बसला हांवें तिका सांगलें बरें म्हणून काट करून पेपर घेतले आनी बरोवंक लागली तिका पासियेंस आसा म्हणून कित्याक ती हांवें कितें उतरां उलयली ती पाठ करली बरोवन नाचली गेली बूक हाडलो आनी बरोवंक लागली कित्याक तिका खरेंच ह्या उतरां चिंतला कित्याक ती जाणो हे संवसार जातकच तिका किंवा वचोंक जाय जेजू बरोबर रावंक जाय आनी जी लोक आपल्या जिवितान खरेंच हे उतर आपल्या काळजान धरता ताका खरेंच वालोर आहा तीच उतरां ती काळजान धरून करतली ती उतरां आनी देखून ही उतरां धरून तेन्नाच ती आमकां फायदो मेळटलो वैकी मागीर एका खाणान आयकतच फाल्यां परतून आमी त्या क्षणान येतल्या वैकी ना पळय आयकात बरे भाशेन हांव म्हणना आतां समजा ही हांगा एक म्हणटात तो एक दुगोर आहा हांगा एक सुणो आहा ओके
जेन्ना दुकर जेन्ना मेळो जाता सुद्दां कितें करता आमी बरोवन न्हाणयता आनी ह्या सुण्याक बी न्हाणयता दोगांय ती न्हाल्या उपरांत कितें करता आमी ताका न्हाल्या उपरांत ताका एक बोव घालता आमी कोणाक सुण्याक आनी त्या दुकराक आतां दोगांय बी सोड कितें जालें 5 मिनटां दोगांय पोतून चिकला माती गोबरा आनी सुणो येतलो आनी तिच्या कडेन रावतलो आनी तुका किस दितलो तसो ना दुकर कितें करतलो पोत्तून त्या शाळांत घालतलो वय की ना कितें आमी त्या सुण्या भाशेन उलयता ताका बरें उपरांत आमकां त्या बऱ्या मनाची दोळसुणी जाल्या आनी खरेंच वालोरा तेन्ना आमी कितें करतले त्या उपरांत आमी रिगून रावतले तो बोव हातो आमी साफ आसतलो त्या आमच्या काळजांत आमच्या मनाच्या मनान दवरून तेन्नाच आमी सत्य मनशाची आमी तर आयज आमी जेन्ना देवाचें उतर आमी शिकल्या हो भावार्थाचो कायदो 5 पॉयंट आसा पयलो म्हणजे कितें जे आमी 25 कडेन आयकलां जेन्ना कोणें आमचे आड येता कोणें आमकां दुखयल्यान आनी तुमी मागणी करतात तेन्ना रावतात तेन्ना कोणाचेर आड तुमकां आसतले ताका बक्षात सो फर्स्ट स्टेप ऑफ लॉ ऑफ फेथ इज फॉरगिव एवरीबॉडी आतां आमी मागणी करतले ओके थोड्या उपरांत मागणी करतले आनी आमी पळयतले पयलीं पिकडी जाता ती पयलीं आमी मागणी करतले ओके त्याचे उपरांत आमी त्या दोंगरा कडेन उलयतले स्पीकिंग त्याचे उपरांत आमी जें उलयना ताचेर आमी भावार्थ करतले वी बिलीव देन वी वील रिसीव आनी निमणे आमी कितें करतले फकत आर्गां आनी वाखाणणी दितले पोतून कोण म्हाका सांगूंक सोदता 5 पॉयंट भावार्थाचो कायदो म्हणजे कितें तें पयलीं forgive okay first step the law of faith the 5 steps of the law of faith forgiving speaking believing receiving thanking forgiving believing receiving forgiving speaking believing receiving and thanking Potun, kon mana sang शकता not you somebody from here come on not you okay you tell me don't look at your notes first No problem. forgiving speaking believing Praising. receiving And then and thanking and praising okay 5 points forgiving yes thanking come on no looking at notes come on Forgiving, speaking, believing, receiving, thank you very good so has everybody understood come on what is the 5 steps forgiving speaking believing again very good so if we follow this 5-step process forgiving speaking believing receiving and forgiving every situation of सकाळी उठता त्या राती पासून आख्या दिसा if we follow these 5 steps okay you will see your life will be simply beautiful